शेकड्यांनी भक्तगणांच्या हाजेरीत पिळगावचो होमखण उत्सव आयतारा मध्यानराती व्हडा उमेदीन मनयलो। श्री शांतादुर्गा माता की जय आणि पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल असो जय जयकार करीत कडक एकवट धरिल्ल्या भक्तगणांसयत अवसारी मोडान देवीचो कळस घेऊन पेट्टे होमखणांतल्यान भक्तगणांनी अग्निदिव्य केले। पळयात होमखणाची किंचित्रां। पिळगावच्या कळस उत्सवाचे निमणे राती होमखण जाता। संवसार पाडव्याच्यान देवीचो कळस घराघरांनी भोंवडायल्या उपरांत आयतारा राती होमखण उत्सव मनयलो। पारंपारीक मिरवणूक काडले उपरांत होमखण पेटयले। मध्यान राती एकवट धरिल्ल्या भक्तगणां सयत देवीचो कळस घेवन अवसारी मोडान भक्तगणांनी होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केले। उपरांत कौला जावन मध्यान राती 2 ह्या उत्सवाची सांगता जाली। होमखण पळोवपाक भाविकांनी व्हड गर्दी केल्ली। तो कळस उत्सव आहा पळय तो अमाशेक आमचो कळस मंदिरांसून थोडी जी मानाची घरां आहा त्या घरां पावता। मागीर ते देवाची आमच्या चवाट्यार तेजी पुजा जाता, पुजा आमच्या चवाट्यार येता। मागीर आमचो दुसरे दिसा सोसापाड्याक जो कळस आमचो गांवाच्या प्रत्येक घरा वचोन थंयचे पुजा पाठ जावन मागीर तो नाचत गाजत आमच्या तारवाड्यार वचून आमच्या देवळान कळस येता, थंय विसावो घेता। मागीर आमचो दुसरे दिसा मोडबास जावन मारिंगणा कडेन आमचो तो कळस माडवाडा, बागवाडा आनी सारमानस असो सगळ्या घरोघरी वचोन मागीर तो देवळान येता, परत विसावो घेता। तिसरे दिसा म्हणजे जो अंदू आमी जो लोकांच्या खातीर जो आमकां वेळ जाय म्हणजे प्रत्येकाच्या घराक पावता लेट जातालो म्हणून आमी रातचो बी सगळ्या मोडांक एका लोकांक भाविकांक त्रास जाता म्हणून आमी एक निर्णय घेतलो की एक अंदूच्या वर्सा एक दिवस वाडोवपाचो असो ठरयलो आनी ताका सगळ्या गांवाच्या भाविकांनी आनी सगळ्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो। आनी आयज आमचो जो 4थो दीस असो कळस आहा तो गिमोण्या, वरचा वाडा, न्यू वाडा चांद सुर्या कडेन वचोन थंयसरून तो आमच्या हांगा पेडार येवन बसता। हांगा आतां आमचे भावीक जे आसा पळय ते नाचत गाजत सकयसून आमचो कौला आसा त्या सकयसून फुलां येता, ती फुलां हांगा देवाक चडयता। मागीर आमचो जे 2 भावीक आहा पळय ते आनी आमचे जे मोड आसा ते आमच्या जे आसा आमचे होमखंड आहा ताका अग्नी दिता आनी मागीर ते देवाचे नाम धुवन वचोन मागीर परत जसो होमखंडाचे अग्नी जशी कमी जाली तशें देव तो हितूनसून वयता आमच्या होमखंडांत अग्नी दिव्य करता। हय आनी मागीर आमचे ते सकयल मोडबाज जावन कौल दिता आनी मागीर आनी नाटकां आमचे म्हज्या वटकाचें नाटक थंय करता। मागीर ती कौल जशें दिले लोकांक सगळ्यांक कितें आमची ही कळस उत्सव आहा पळय तेजी सांगता जाता। सोयरे दायरे येवन ते कौल घेवन प्रत्येकाक देव प्रसन्न जाता आनी ही परंपरा आमी अशीच आहा आनी आमी ती परंपरा जी आसा ती जपपाची प्रयत्न करतले आनी आमी हो उत्सव आनी त्या पेक्षा बरो उत्सव करून घेतले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।